मेगा प्रोजेक्टाक लागून जायते कन्सर्न येयले आमगे सगळे विलेजेसांचे आनी आमी तेमकां हें दिलां आश्वासन दिलां लायक आमी तेंचे सोदां तेंचे बारा आसतले बट टॅक्निकल ग्रावंडाचेर आमी तेंचे कितको बंद करूं जाता ते आमी लिगल एडवायस घेतली सो कित्याक तें TCP सोन अप्रूव जायन येता आनी TCP सो अप्रूव जायन ती फायल आमगे पंचायती येता सो आमच्यान कितको स्टॉप करूं जाता आम फकत इन्स्पेक्शन कोताय बट ती आमी टॅक्निकली कितको बंद करूं जाता ती आमी लिगल एडवायस घेतली म्हूण तेमकां दिला स्पेशल ग्रामसभा केन्ना करपाची स्पेशल ग्रामसभा आमी दवरल्या 24 ऑगस्ट आनी ती हेच मेगा प्रोजेक्टा लागून आनी रिसोर्स पर्सनूय हाडटले आमी ते डिस्कशन करपाक लायटी लागून जायते हें जाल्यार तेका लागून आमी ऑलरेडी काम स्टार्ट केलां आनी आमगेले ऑलमोस्ट लायक 60 to 70% आमगे काम जालां कंप्लीट जालां वायर न्यू वायर कंडक्टर वायर्स घायन सगळें जालां ओ डेंजरस ट्रीज जाय ते सगळे कट केले आनी हाफ काम उरलो आहा तें पावसा लागून आमगेलें उरलां की त्या पावसा दिसांनी ते हांबे घालपाक मेळ्ळें माती मूव जालो आसता आनी ऑलरेडी आमगे टेंडर केलें सगळें जालां आनी उरलो आहा तें काम आमी कंप्लीट करपाक वावरते सरपंचान शी सेट अ डेट 24 ऑगस्ट म्हण आनी आम तितून दे वर आस्किंग फॉर लिगल एडवायस जाय म्हण पूण वी आर नॉट वी डोंट ट्रस्ट एनी वन फकत आमी गोवा फावंडेशन ट्रस्ट करता म्हूण वी सेड वी शूड कॉल क्लॉड आल्वारीस आनी स्वप्नीश शेर्लेकर सो वी आर गोइंग टू ट्राय टू कॉन्टॅक्ट देम टू कम फॉर आवर स्पेशल ग्राम सभा लोकां टू एक्सप्लेन टू द पीपल की वॉट वील हॅपन हे सगळे ऑल्ड प्रोजेक्ट येत जाल्यार आमगे कितें जाता बेतोडा कोन्सी कोडार पंचायतीची ग्रामसभा जाली मुखेलपणान रस्त्याचो विशयाचेर ग्रामसभा तापली कोयराचो विशय घरपट्टी स्ट्रे कटल अशे जायते मुद्दे चर्चेक आयले आमचो एक मेन इशू येयलो तो आमचे जंक्शन टू ग्लो पिंडा कडेन रस्त्याची मातशी बरी दुर्दशा जाल्यार आमी मान्य केला पण जितलें आमच्यानी जाता आमी काल हे कडेन जे कडेन उलयलां ग्रामसभा जावचे पयलीं तें आतां ताका पावस आशिल्ल्या कारणान ताका एकूच उपाय आमी करूं शकता म्हणून तो रोड सोलिंग करपाचो आनी ताका मातशें वत जर येयलें जाल्यार झेडपेचर करपाचो आनी होच पर्याय ताका एकमेव आसा 50-60-65 लाख रुपये सरकारान हांगा घातले आमच्या खंयची ह्या पंचायतीक हो कचरा प्रकल्प चालू करपा खातीर पण आज फाल्यां करून आतां कितली 2 वर्सां जालीं आजुनूय तो कचरा प्रकल्प सुरू जायना आतां हो टॅक्साचो इशू सुद्दां तसोच केलो तेणी की तो BDO कडेन धाडलो पण तुमी हांव म्हणटा तुमी कितें तरी डिसिजन घेता आमी तांकां सांगलेलें जो कचरा प्रकल्प आसा न्ही तो अंडर पुलीस फोर्स तुमी चालू करात मेन मुद्दे ह्या ग्रामसभेक आयिल्ले ते म्हणल्यार की बेतोडा जंक्शन टू इंडस्ट्रियल स्टेट जो रस्तो तो रस्तो सामको काबार जाल्लो आसा म्हाका दिसता खुद्द आमी प्रुडंटान 2 फावटी हो रिपोर्ट केल्लो आसा सो सद्या ते स्थानीक ग्रामस्थ जमलेले हांगसर तेंच्यांनी 8 दिसाचो टायम दिल्लो आसा जो रस्तो रिपेर करपा लागून ना जाल्यार सगळे लोक रस्त्यार येतले म्हणून लोकांनी शिटकावणी दिल्ली आसा सरकाराक त्याच प्रमाणे सरपंचान सांगलां की हे ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलोवप जाल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे हे झेडपेचर मारून हो रस्तो ते रिपेर करतले विदीन 8 days अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट